पंढरपूर पायीताना दुसरी आमचे सगळे माऊली हे आमोणा गावांतल्यान सुरवात जाला ते पंढरपूराक हजर 14 ते 15 दिसांनी पावतले। तुमकां सगळ्या जाणांक हांव सगळ्यात पयल्यात पयली खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता। आषाढी एकादशीच्या निमित्तान तुमची ही वारी सगळ्यात विठ्ठलाच्या कृपेत ही सक्सेसफुल जातली। तुम्ही नामघोष जयघोष विठ्ठलाचो करीत हे पंढरपूर वता ताका शुभेच्छा दिता आसतना मनाक खूब आनंद जाता की अशाच पद्धतीचे भक्तिमय वातावरण हे सदोदीत चालत रावचें। हांव विठ्ठलाच्या कृपेत तुमकां सगळ्या जाणांक देवालागीं मागता की पुराय बरें आरोग्य आनी बरें यश हे तुमकां सगळ्या जाणांक आवडीता। सदोदीत गोंयांत एक बरी संस्कृतीचें रुजून अशें जाता। पुराय वाटेत तुमी वेगवेगळे कडेन तुमची स्वागत उत्साह अशाच वातावरणांत चालत वचूं आणि लॉंग रन आमी पंढरपुरात जे आमचे विठ्ठल गोमंत विठ्ठल भवन जे बांदपाचें आसा गोंय संकल्प साध्य केल्या उपरांत तुमकांय थंयसर रावन तेजो आस्वाद इन फ्युचर घेवपाक मेळटलो। खरोखरूच हांव मना पासून परत एकदा तुमच्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांचे आमोण्यांतल्यान चलत वचपी सगळ्या ल्हान मोठ्या सगळ्यांचे हांव मना पासून तुमचें खूब खूब स्वागत करता। देव बरें करूं।